दीस ब्रेस्तार सप्टेंबराची 24 तारीख 2026. पहिले वाचप उपदेशक पुस्तकांतले वाचप अध्याय 1 वाक्य 2 तावन 11 पर्यंत. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. मनीस ह्या संवसारान परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? एक पिळगी वेता आनी एक येता, पूण पृथ्वी शाश्वत उरता. सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता, उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानाक तो वेगी वेगी वेता. वारें दक्षिणेक वेता, उपरांत उत्तरेक घुंवता. वारें घुंवन घुंवन वेता आनी आपली भोंवडी परत सुरू करता. सगळ्यो न्हंयो दर्याक वतात, तरी दर्यो भरना. ज्या जाग्यार न्हंयो वळटात त्या जाग्याक त्यो वळत आसतात. सगळ्यो वस्तू उपगोवन हाडटात आनी ती वर्णूक उतरां पावनात. दोळे पळोवन पळोवन तृप्त जायनात, कान आयकोन आयकोन दादोशी जायनात. जें आसलें तें आसतलें, जें केलां तें करतलीं. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळया, ही एक नवी वस्तू. अशे खंयचेय वस्तू विशीं म्हणूंक जाता? आमच्या काळाप्रास भोव आदीं ती आसली. आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उडास आतां ना. फुडल्या काळार जियेतल्यांचो उडास तांचे उपरांत येतल्या मदें आसचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचें उडपकार. कीर्तन 90 3 तावन 4, 5 तावन 6, 12 तावन 13, 14 आनी 17 BC. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फारा सारकी. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटापरी व्हरून व्हरताय. तांची जिणी एक सपाण कशी. सकाळींच्या आदेसाक जीव जातल्या तणापरी. दीस उदेताना तें जीव जावन फुलता, दीस बुडताना तें बावून सुकता. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजांक मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा, बदल तुजें मन. केदोळ पर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकरांची तुका बिरमत दिसूं. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटना तुज्या मोगान आमकां भर. अशें आमचे जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. सर्वेस्पर आमच्या देवाची दया आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो सर्व वावर सुफळ कर. श्लोक. सर्वेस्परा, संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. शुभवार्ता. लुका प्रमाणे शुभवार्ता अध्याय 9 7 तावन 9 पर्यंत. अशें आसता घडिल्ल्या सर संगतीची खबर हेरोद उपरायाच्या कानांत पडली. तेदवां ताका ताचे विशान कितें करचें म्हूण कळ्ळें ना. कारण थोडे जाण जुवांक जिवंत उठयला म्हणाले, आनी थोडे एलिया दिश्टीक पडला, आनी थोडे पुर्विला प्रावादा मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणाले. पूण हेरोद म्हणालो, जुवांचे शीस हांवेंच कापयल्लें, तर हो कोण जायत? हाचे विशांत कितें सक्कड हांव आयकतां? देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतलो. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. कोणी आदारिल्लें व्हड पातक ताच्या अंतस्करणाक दोशी नासतना सोडिना. कितली बुजावण मेळ्ळ्या री,
सुशेगाद न्हीद मात्र पडची ना. कोशेर्द केदाळाय कुंकुंग आसतलें. हेरोदीन जुआंवची खुनी केल्ली आनी तें ताका सदांच दोसतालें. जेजू विशांत आनी ताच्या महत्कार्या विशीं आयकतना हेरोद भियेवन कंगाल जाता. परत्यान जुआंव आयलो गी म्हूण भियेता. जेजू खुद्द पळोवंक कशें येता. सबार जण माजरा बरी दोळे धांपून दूद पियल्यारय कोणी पळयनात म्हूण चिंतात. मनशाच्या गुमानाक तें येना तरी देवाक कळीत आसता. सर्व गुपीत गुटमळ्यो आमच्या हंकारान घेतिल्ले निर्धार हेरांच्या कश्टांक कारण जातात तर आमकां सुशेग मेळना. अनितीन सोलून गुन्यांवा वयर गुन्यांव करून गेल्यार आमचें कोशेर्द आमकां शांती दिना. आमचें कोशेर्द देवाचो ताळो. देवाचो ताळो बऱ्या आनी खोट्या मदें फरक दाखोवन बरें करूंक प्रेरण दिता. हेरोद राय जावन आसलो तरी समाधान ताका नातलें. जेजू विशांत बरें आयकूंक मेळटना तो कंगाल जातालो. आमच्या कोशेर्दाच्या देवाच्या ताळ्याक आमी कान दिवया. शांती समाधानाचें बिडार आमी बांदून हाडया.